नमस्कार. आज आमी आसात ते फोंडा फिश मार्केट जे आयज खंय तरी शिफ्ट केल्ले आसा टेम्पररी. शिफ्ट करपाचें कारण म्हणल्यार जे पयलींचे फिश मार्केट आशिल्ले तेजी बिल्डींग खूब जुनी जाल्ली. 1984 तेजें कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आनी ही खंय तरी बिल्डींग नेमताली तेन्ना हांगसर जे फिश मार्केटवाले बसताले तांकां खूब धोकादायक सिच्युएशन आशिल्लें. ताका लागून मुन्सिपालिटीन खंय तरी डिसिजन घेतलेलें आनी ते उपरांतूच तांकां आयज जे आहा फिश मार्केटान जे बसताले ओरिजिनल तांकां जे न्यू मार्केटाचे बेजमेंट आहा थंय तांकां शिफ्ट केल्ले आसा. आनी हे फक्त टेम्पररी शिफ्टींग आसा कारण जेन्ना ही ओल्ड फिश मार्केट मोडून न्यू बिल्डींग थंय येतली तेन्ना तांकां परत तेंच्या जाग्यार तांकां शिफ्ट करतले. जवळ जवळ 120 फूड सेंटर्स आहा तांकां सद्या शिफ्ट केल्ले आसा. चेअरपर्सन स्वता आयिल्ले, सगळी टीम तेंची आशिल्ली आनी तेन्ना कसलीच कोणाची कटकट नासतना तांकां वेवस्थीत जो जागो आहा तांकां दिल्लो आसा. एक सायडीच्यान फीश कटींग करपी बसल्या, त्याच प्रमाणे फीश विकपी एक सायडीच्यान बसल्या आनी त्याच प्रमाणे जे चिकन सेंटर आहा जे पयलींचे ओल्ड फीश मार्केट आहा तांकांय बीन रोखडेच आतां शिफ्ट करतले आनी जेणे करून नवो मार्केट कॉम्प्लेक्स येतकूर हांकां बरें सुसज्ज अशें मार्केटान परत एकदां बसपाक मेळटलें. आमी जे मार्केट आसा फिश मार्केट आमी फाटल्या पार्सलास ठराव घेतलो हे शिफ्ट करपाक हे सारके बरी ओल्ड बिल्डींग 1984ची बिल्डींग आनी हे सारके एक सायडीच्यान नेवला कंप्लीट एक सायड तेजी नेमलेली आसा. म्हणून आमी ठराव घेतलो तांकां शिफ्ट करपाचें. ते प्रमाणे आयज सकाळ फुडें आमी आज सगळ्यांक थंय शिफ्ट केल्ले आसा. कोणाची कांयच कटकट नासतना कोणाची जाप सगळे आनी बरें आमचे सपोर्ट करून सगळ्यांनी आज ते घडीन आमच्या बेटमेंटान सगळे हे जाल्ले आसा. कित्याक हे आमी रोखडेच बांदपाक येता पालिका माझा रोड हो असो पावस आसा आमचे गोंयाचे नवीन आशिर्वादान फुडें आनी एक लोकांनी आव्हान करता सगळ्यांनी जशें आज तांणी थंय शिफ्ट जाल्ले आसा ते सगळ्यांनी बरें कपडे आनी आपलो वेव्हार धंदो कितें आसा तो बरोबर. सो ह्या जे आसा शिफ्टींग हे टेम्पररी आसा हे टेम्पररी म्हणजे जेन्ना ही बिल्डींग बांदतकूर मागीर हांगा परत शिफ्ट करतले. पण ही बिल्डींग सामकी सद्या हें जाल्ली आसली दिसता. सो नवो प्रोजेक्ट तुमचो हांगासरच येतलो काय दुसरे पालिका बाजार आसा हय जी वयर मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा ताका तेंको ओके. तितून फक्त फिश मार्केट सकयल आनी वयर फ्रुट्स आनी भाजी मार्केट आसता. सो जितले मार्केट हांगा बसताले तांकां सगळ्यांक एकोमोडेट केलें तुवें सद्या. सगळें केलें आमी. सो कोणाचो इश्यू ना. सगळ्यांक मार्किंग करून सगळ्यांक जागो दिल्लो आसा. आमचे म्युन्सिपालिटी स्टाफ म्युन्सिपालिटीचो लेबर आमचो स्टाफ बाकीचे सगळ्यांची वर्कर म्हणून आमची आमी सगळी पार्टिसिपेट जाता. आमी सगळे नगरसेवकूय सगळ्यांचो हातभार आसा. सगळ्यांनी आज हातभार लावन आज तांच्या फुड्यान आज जाल्लें आसा. चिकन सेंटर तांकांय करतले तुमी. ओके. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.